येवकार आमी आज एक वेगळोच मुलाखत घेवपाक हांगासर आसा आनी आमी पळयता राजकारण आमचे जे 40 आमदार आहा तितूंतले चडशे जे आमदार आहा ते राजकारणी पण एक मोजकेच असे आहा जांकां पोटाचेर मेजूं शकता ते खरे राजकारणी न्हू पूण एक सोशल वर्क करपाची तळमळ आशिल्ल्यान ते राजकारणान येयले आमदार जाले अशेंच एक आमच्या स्टुडियोन आहा ते डॉक्टर चंद्रकांत शेटे वेलकम तुमकां. नमस्कार नमस्कार. ह्या दिसांनी बड्डे खूब गाजता प्रत्येक बड्डेक त्या लिडराचो स्टेटमेंट येता इच्छूक कोण जे आमदार ना तेंचे स्टेटमेंट येवपाक लागला आनी योगायोगान दोतोर तुमचो फाल्यां बड्डे तुमकां हॅप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इन एडवान्स. थँक्यू. त्या हेजेर आमी बिचोलच्या हेजेर डिस्कस करता. तुमी जेन्ना फर्स्ट निवडून येयले दोतोर फर्स्ट तुमी येवन सांगपी आसले इवन जे वोटींग कावंटींग चालू आसलें कावंटींग स्टेशनाचेर तुमी सपोर्ट डिक्लेअर केलो दोतोराक की आपूण तुमच्या वांगडा. हेजो कितें तुमकां फायदो जालो तुमच्या मतदारसंघाक? पळय डेफिनेटली कशें आसा जेन्ना हांव हें सांगलें तेन्ना हेचो सुद्दां विचार करून सांगलो. एक सांगलें म्हणजे कितें सदांच जी म्हजी आयडियोलॉजी आसली पर्सनली म्हाका सुद्दां लास्ट इलेक्शनाक जर तुमी पळयशात सगळ्यांनी तिकेट ऑफर केल्ले पण हांव लोकांक सांगलेलें हांव इंडिपेंडंट रावलो आनी हांव सदांच डिसायड केल्लें इफ इट वॉज नॉट इंडिपेंडंट देन BJP हे दोनूच. सो म्हजो फर्स्ट कितें आसलें निवडून येतकच की BJPक सपोर्ट करचो ज्याच्यामुळे आमच्या बिचोलच्या लोकांनी जे आशेन म्हाका पळयल्ले त्या आशेक म्हणजे डेव्हलपमेंटाक म्हाका सपोर्ट जाय म्हणून. आनी डेफिनेटली ह्या सरकारान अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डेफिनेटली हर तरेन आमकां सपोर्ट केल्लो आसा जे विशय हांव घेवन गेल्लो आसा ते. सो डिसिजन तुमचें रायट आसलें? एब्सोल्युटली येस. मोर दॅन रायट तुमी सांगलें न्ही आयडियोलॉजी मॅच जातली सो आय वॉज कम्फर्टेबल आनी डेव्हलपमेंट आनी कांयच अपेक्षा नासली ह्या राजकारणान म्हज्या. तुमी एक्चुली प्रॅक्टीस करता आसतना म्हणजे खूब नांव आहा तुमचें पण तुमकां पॉलिटिक्सान सोशल वर्क करपा खातीर येवचें पडलें पण इतली फुडली स्टेप तुमकां खबर आसली तुमी घेतले म्हणून आमदार जातले आनी हे सगळे अशें चल्लेले काय ते करचें पडलें तुमकां? न्ही कशें आसलें म्हाका समाजकारण हें पयलीं पासून आवडटालें आनी एज अ दोतोर म्हणून आतांच तरी दोतोर कमी म्हणजे आतां आसात आमी 3 दोतोर आसात आतां सद्याच्या एसेंब्लीन पूण तुमी पळयल्यात पयलीं पासून दोतोर हे राजकारणान आसा. कित्याक आमचें कितें जाता आमी दिसाक कांयच ना म्हटल्यार हांव एक 100 ते 150 लोकांक हांव ओपीडीक मेळटालो. तुमी एकटेच प्रॅक्टिसींग डॉक्टर एसेंब्लीतले बाकीचे करिना प्रॅक्टीस ना. सो त्यामुळे ते लोकांचो जो कॉन्टॅक्ट रावतालो आनी लोक कशे आसा इतलो इमोशनल कनेक्ट जातालो आपल्या दुयेंसा बद्दल सांगताले पण केन्ना केन्ना आपल्या परिस्थिती बद्दल इतलो कनेक्ट जातालो आनी मागीर खंय तरी अशी एक कळवळ जातली हाका आपूण कशी मदत करूं शकता. पण बींग अ दोतोर आसल्यामुळे एक फ्रेमवर्क आसता ह्या फ्रेमवर्कातच काम करूं शकता त्याच्या भायर कांय करूं शकना न्ही. म्हणजे फाल्यां खंय उतार सुद्दां घातले जाल्यार कशें पर्सनल लेवलाक कोणाचे म्हजे उतार घातले जाल्यार काम जातालें पण दुसऱ्याचे घरा पळय बरोबर न्ही आनी जातलें म्हणून अपेक्षाय धरप न्ही. सो त्यामुळे ती तळमळ आसली की ह्या लोकांचे इतले इशू आसात दोतोरकीन हांव फक्त कॅट्रॅक्ट आनी जनरल हॉस्पिटल म्हणून बाकी हेल्प करूं शकता पण जर ह्या ग्रावंडार रावन खुबश्यो गोश्टी करूं शकता. म्हणजे आतांच हांव आमदार जाले कितले कडेन जे इशू आसले रस्त्याचे लायटीचे हे हांव दोतोर केन्ना सॉल्व करूंकच शकना आसतलो जावंकच शकना आसलो. सो त्यामुळे कशी आसली समाजकारणाची आसली आनी मागीर इट वॉज प्युअरली लोकां खातीर लोकांनी ना दोतोर तूं मातसो फुडें सरल्यार बरो. इनफॅक्ट तुमकां खबर आसा म्हजो धाकटो भाव लोकांनी फुडें काडलो आशिल्ल्या. इनफॅक्ट हांवूय केन्ना विचार करूं नाशिल्लो की हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करून हांव आमदार जातलो आवड आसली पण स्वता नाशिल्ली. ओके ज्या दिसा आमदार जाता पण दुसरे दिसासून लोक घरांनी घेवन पावता तुमच्या मळार प्रत्येक आमदाराचे पयलो तेंचो बेजीक हे आसता तेंचो एक रस्तो लायट उदक हे बेजीक आमदाराक लक्ष घालून दिवचें पडटा. तुमच्या मतदारसंघांनी गजाली कश्यो हाताळ्यो तुमी? पळय जेन्ना हांव आमदार जालो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका ही सिस्टम अंडरस्टँड करपाक मातसो टायम लागलो पण एक विशय क्लियर आशिल्लो जो विशय घेतलो तो मना पासून घेतलो आनी तो सिस्टमॅटीक सॉल्व जावन म्हणजे फुडल्या 25-30 वर्सांक कसो सॉल्व जातलो. आतां तुमी म्हटलें उदकाचो हांव जेन्ना आमदार जालो तर आमच्या मतदारसंघात 1-2 धाकटे टाके सोडले एकय उदकाची टाकी नाशिल्ली. आमच्या मतदारसंघाक पडोशांतल्यान उदक मेळटालें. बिचोले म्युनिसिपालिटीन एक सुद्दां उदकाची टँक नासली. त्यामुळे कितें जातलें पडोशा प्लांटार कितेंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार ते रिपेर जाता म्हणसर उदक ना आनी रिपेर जातसून प्रेशर बिल्ड जावन परत उदक म्हणजे 2-3 दीस उदकाचो एक थेंबो ना. पण आज आमच्या मतदारसंघान गांवान आनी आमी सिटीन सेपरेट केला गांवान आमी मेणकुरे साळ आनी लाटंबारसे 60 कोटीचे 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घातला आनी हे जस्ट उलयना तर डे 1च्यान प्रोसिजर सुरू केला
कामूय लास्ट 1.5-2 वर्सां जाला, काम अरावंड 70% सोंपलेलें आसा. आमच्या आमठाण्या डॅम आसा, जे हे उदक आमच्या मतदारसंघात ह्या डॅमाचें उदक आमी एक थेंबो घेयनासले, हें उदक वतालें सगळें नॉर्थ गोवा. पण ह्या डॅमाचेर आमी आमच्या WRDन 20 MLD रॉ वॉटर प्लांट घातला. म्हटल्यार 10 MLD उदक खावपाक आमकां लोकांक, 5 MLD एग्रीकल्चर आनी 5 MLD इंडस्ट्रियल इस्टेटी. हे जे 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा, हेची 1% आमी आमच्या मेणकुरे धुमाशा घातला, ती वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट वीच इज जी हें आसा टेक्निकली, म्हणजे थंयच टँक, थंयच ओवरहेड आनी थंयच ऑफिस अशें घातला. दुसरी टँक आसा ती साळान आसा, तिसरी आमचे पुनर्वसन, चवथी उसप, आनी हेका सगळ्याक पायपलायन कनेक्ट केला. आनी त्यामुळे हे उदक फुडले 25 ते 30 वर्सां 24/7 ह्या तिनूय गांवांक मेळटलें. प्रश्न उरलो तो सिटींतलो. सिटीन 3 टँक प्रपोज केल्ले, एक हावसिंग बोर्डान, दुसरी आमची ती नागझर वाड्यार आनी तिसरी हातून पाजीर म्हणटा ती लांबगांव. पयली टँक रेडी जावन कनेक्टूय जाल्या, मोस्ट ऑफ कनेक्शन सोंपलें. दुसरी ऑलमोस्ट रेडी जाल्या, तिसरी फावंडेशन स्टोन घालची आसा. सबंद बिचोले सिटीची स्टेप बाय स्टेप पायपलायन बदलल्या. केन्ना केन्ना खूब बरें दिसता, केन्ना अशें कोणी गेले, दोतोर आतां बरो उदकाचो प्रेशर येता म्हणटात. ओके, म्हणजे 2 वर्सांनी उदकाचो सप्लायचो प्रश्न कंप्लीट सगळो जातलो. उरलो आमचो मुळगांव आनी अडवलपाली उदकाचो इश्यू ना. सो थंय हरिजन वाड्यार एक आमी 750 कोटी लास्ट आमी हेतून बजेटीन अलॉट केला. थंय जे ते आमचे जे हरिजन वाडा आसा थंय उदकाचो इश्यू आसा, ते फाटल्यान प्लॉट केला तांकां, ते करतले. आनी मुळगांवचे 2 टाके बांदले. सो त्यामुळे कितें केलें, आफ्टर टेकींग ओवर हांव इंजिनियरा कडेन बसलो, पयली विशय समजून घेतलो. कशें आसता, आमदार जालो म्हणून आय एम नॉट एक्सपर्ट इन एवरीथींग. एक्सपर्ट आसता तेच असतात. वी हॅव टू टेक म्हणजे रायट कन्सल्टंट घेतलो, तांचे कडेन विशय समजून घेतलो. आमी हेजो आमदार, आमी गायड करपाचे. फुडें जशी फायल एकदां गेली काय फायल युजली अडकता फायनान्साक, थंय मागीर मुख्यमंत्र्याक सांगचे, कन्सर्न डिपार्टमेंटान फॉलोअप करून ते क्लियर करून हाडपाचे. लायटीचो आमचो तसोच इश्यू आसलो. लायटीचे अंडरग्रावंड केबलिंग जे आसले ते सिटीन जावंक नासले, ते केले. चडशा गांवांनी केले, फक्त उरला लाटम बारसेन. पण मेन इश्यू कितें आसा, आमकां जी लायट येता ती थिवीम स्टेशना वयल्यान येता. सो थिवीम स्टेशनाच्या लांबगांव सब स्टेशनाचेर येता 33 kV लायन, आनी सेम लायन थिवीम सब स्टेशन आमच्या साळान सब स्टेशनाक वता. ही जी 33 kV लायन येता, खास करून पावसांत झाडां बी अशी हे जातात, तेचेर पडली आनी मागीर एका दिसान म्हाका खबर आसा 7 काय 8 वरां लायटूच ना. सांजची संक गेल्या ती रातच्या 1 गेला. हांव रातचो 1 जायसर जागो आसलो. मागीर हो विशय आमच्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्या कडेन येयलो, PWD आमच्या पावर मिनिस्टरा कडेन येयलो, आनी तांकां मागीर इश्यू सांगलो. तांच्यांनी समजून घेतलो, दे एग्रीड. आनी आज आमी अरावंड 28 कोटी मोडून ती सगळी लायन आमी काम चालू आसा, अंडरग्रावंड करता. सो अंडरग्रावंड केला म्हणजे ही लायन मदीं तुटपाचो प्रश्न ना. सो थिवीच्यान बिचोलेकरण आयलो आनी हांगच्यान मागीर तो हे डिस्ट्रिब्यूट जातलो. 11 kV तर ऑलरेडी घातलेली आसा. रोड नेटवर्कूय तुमी बरें केलें, बायपास करून चडशे ट्रॅफिक जे सिटीन येताले ते डायवर्ट केले. इनफॅक्ट आतां आनी एक बायपास जातलो. तुमी पयला आसतलो, आमकां सदां प्रॉब्लेम मुळगांव थंय हाचेर जाता, पाराचेर म्हणटात थंय जाता. तो कसो, तो सेंट क्लारा कडल्यान तो बायपास डायरेक्ट मुळगांव हे जाता. 165 कोटीचें काम ते. पण ते आमकां खूब हेल्प जातलो, कित्याक हांवूच स्वता म्हापशा हॉस्पिटलान येतना इनवेरेबली पयऱ्यान एक दीस थंय हांव ब्लॉक आसता. खंय सुट्टलो मागीर हो रस्तो तुमी अस्नोडच्यान जेन्ना हांगा येतात, आमचे मुळगांव येतात, थंय सेंट क्लारा म्हणून हें आसा, स्कूल आसा, थंयच्यान तो बायपास म्हणजे तो पेट्रोल पंपाच्या सकयल्यान तो बायपास सुरू जातलो आनी तो डायरेक्ट मुळगांव आमच्या येवन तेंकतलो. म्हणजे हो जो सद्याचो जो अस्नोड्या बस स्टँड बी आसा, हे सगळे बायपास जातलो, सगळे बायपास. ब्रिज येतलो म्हणजे ब्रिज येतलो. इनफॅक्ट एक न्ही, 6 बारीक बारीक ब्रिजीस येतले. बरो प्लॅन केला. 165 crores प्रोजेक्ट तो. बेस्ट फ्लायओव्हर आसा. सो हे सगळे बायपास जाल्यामुळे खूब सुटसुटीत जातले. खुबशे रस्ते असले 50-60 वर्सां जावंक नासले, NOCचेच इश्यू असले, खुबश्या लोकांनी कॉपरेटूय केला. सो त्यामुळे आमी हे सगळे रस्ते बारीक बारीक जे म्हणजे मेन रस्ते आता भितरले रस्ते करपाक बी आमकां खूब मदत जाली. आनीकय करचे आसा. दॅर इज नथींग. दीस आर नॉट द इश्यूज गोईंग टू बी म्हणजे सोंपतले ना ना. यू हॅव टू कशें वाडत आसा, लोक नवी घरां बांदत आसता, हे वाडटलेच तुका इश्यू. हो जालो इन्फ्रास्ट्रक्चरचो इश्यू, पण लोकांक आनी मेन लागता जे एक्चुअली मागीर इलेक्शनाचे रिजल्ट ठरता तो एम्प्लॉयमेंटाचो. जॉब मेळपाक जाय, ते मागीर गव्हर्मेंट आसूं वा ते मागीर इंडस्ट्रीनी आसूं, तुमी कशें कितें बॅलन्स केलाय? पळय कशें आसा न्ही, जॉब जो हो इश्यू आसा हो सगळीच कडेन आसा. एक हल्लीच आमच्या सरकारान स्टाफ सिलेक्शन केल्लें आसा. सो एकदां स्टाफ सिलेक्शन केलें काय कितें जाता,
ते इट इज प्युअरली ऑन अ मेरिट वीच आय सपोज यू वील अंडरस्टँड कित्याक लास्ट क्वेश्चन आमलो Minister कांय control ना तेजेर. कंट्रोल ना. सो त्यामुळे हांव कितें केलें सगळ्यात पयलीं ह्या भुरग्यांक आमच्या ट्रेनींग जावं Okay. म्हणून एक अकाडमी आसा एज्युकेशन त्याच्या बरोबर टायअप केलो आणि रोज म्हज्या मतदारसंघात म्हज्याच ऑफिसान एक हॉल दिला. रोज क्लासीस तो भुरगो घेता ते ती क्लासीस एक्झाम कशी क्रॅक करप ती एक्झॅक्टली तुम्ही शिकयता. इनफॅक्ट आय कॅन ओपनली टेल यू आता ते रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एक्झाम जाला न्ही पयल्या 5 गोंयान ते पयले 3 जाण आयला म्हणजे पयलो 3रो आनी 5वो हो म्हज्या मतदारसंघात केलो. हो ट्रेनिंगेचो परिणाम. एक्झॅक्टली तेच सांगता हांव तुका. सो त्यामुळे आता पुलिशेचे आसा आता टिचरींचे हल्ले जाल्यात आता तांकां डॅमोक आसा. म्हज्या मतदारसंघात 38 टिचर्स आर क्वॉलिफायड मागीर डॅमोक. सो अशें जालां. दुसरो इशू कितें आसा आमचे कडेन एक लाटंबारचे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा आनी डे वनाच्यान म्हणजे हांव इलेक्शना पयलीं हें सांगलेलें ताका रस्ते आसले पूण ते बारीक आसले. सो ते रस्ते वाडोवन घेतले. उदक नसलें हांव तुमकां उदकच म्हटलें 20 mld रॉ वॉटर प्लांट ताका रॉ वॉटर प्लांट ते 5 mld आमी थंय केले सप्लाय केले. लायट नसते ती लायट केली. प्लॉट अलॉट केले. आतां कंपनीन ते प्लॉट सेटअप करूं जाय कळ्ळें न्ही. सो अरावंड 40 प्लॉट अलॉट केले. दोगांनी कोणी तरी काम सुरू केलां. आता तो एक जो इशू आसा तो म्हणजे हें हांव सरकाराच्या फाटल्यान आसा मुख्यमंत्र्याच्या फाटल्यान आसा इंडस्ट्री मिनिस्टराच्या फाटल्यान आसा की जांकां आमी प्लॉट दिला तांच्यांनी बेगीन सुरू करचे. पण सरकाराचे म्हणून थोडे कायदे आसता. एकदां प्लॉट दिलो जाल्यार तुका एक 3 वर्सां तुका पिरियड दिवचो पडटा टू स्टार्ट. यू जस्ट कांट टेक इट ऑफ. आणि फक्त ती प्रॉब्लेम कितें आला लाटंबारचे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन इट इज आमी कितें ग्रीन इंडस्ट्री म्हणजे ग्रीन प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री म्हणून. सो त्यामुळे हे जाला म्हणजे व्हेरी फ्यू टेकर्स जाल्या ओके प्लॉटाक. इमॅजिन इफ इट वॉज म्हणजे खंयची Open असलेल्या खंयची इंडस्ट्री industry बाय नाव भरून पॅक काम सुरू जातलें आसलें. प्रॉबॅबली जर आतां सुरू करनात जाल्यार आय नीड टू रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट की ओपन करा आनी सुरू करात. पण आमी थंयसर कशें येयलें कन्सिडरींग एनवायरमेंट हे आमचो उसप गांव आसा त्या वटेन सावरदाड आसा कन्सिडरींग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आर युजली नॉन पॉल्युटेड न्ही तुका. पण बॉर्डर एरियेचेर पडटा ती तुमकां समज इंडस्ट्री स्टार्ट जाल्यो की मॅक्झिमम जॉब हे गोंयकारांक मेळचे म्हणून कितें तरी करचें पडटलें थंय. पळय ही तशी म्हजो मतदारसंघ तसो बॉर्डरी पण एकदम बॉर्डरी ना. ही तशी जर पळयशीत जाल्यार आमकां बार्देसय देगेक आसा थिवीय देगेक आसा आनी म्हजो मतदारसंघ तशी आसा. आनी डेफिनेटली कशें आसता जो कोणी कंपनीवालो जो सुरू करता वी नीड टू टेल हिम कळ्ळें न्ही. आनी वॉट आय मीन खंयचोय कंपनीवालो मोस्टली ही विल प्रिफर अ गोवन तुका कित्याक आमी म्हणून आसात न्ही आमी काय वगी नात न्ही कळ्ळें न्ही. आमचो एक सांगता म्हजो इंट्रस्ट किंवा आमचो इंट्रस्ट इज क्लियर कट मतदारसंघ कसो डेवलप जातलो त्या म्हज्या मतदारसंघात प्रत्येक घरांतलो म्हणजे तो कोणायचे आसूं कसो त्याचो हे जातलो विकास जातलो हाचेर लक्ष आसा. आनी ताच्या खातीर आय वील नॉट कॉम्प्रोमायज एनी टायम. आय हॅव नेवर कॉम्प्रोमायज. सी हांव हे तुमकां आमदार जावन पयल्या वर्साचें सांगना आज 4.5 वर्सां जालीं. सो रेकॉर्ड आसा न्ही 4.5 वर्सां सांगपाचें. बिचोलचे तशें आमकां चड विशय अशे चड इश्यूज अशे प्रॉब्लेम अशे चड आयकपाक येना. पण एक आमकां मिम्स रिल्स जाता ते तुमचे एक मनीस कोमान वयता पयले रील सांगता आनी तो उठ्ठा आनी ताका सांगता तूं 10 वर्सां कोमान आसलो म्हणून. ताजो पयलो प्रश्न आसता बिचोलचो बस स्टँड जालो काय म्हणून. बस स्टँडाची स्टोरी कितें. बस स्टँड म्हणटात न्ही हांव जेन्ना आमदार जालो कांयच काम जावंक नाशिल्लें. सो फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट हांव GSIDC गेलो. प्लॅन बी ऑलरेडी जाल्लो तांच्यांनी फावंडेशनय स्टोन घातला म्हणून हांव केन्नाच फावंडेशन बी घालूंक ना तेचें. हांव पयलें म्हणटात ते थिसर जी 9 दुकानां आसलीं तांकां शिफ्ट करून घेतले. म्हाका खबर आसा हांव 10 मार्चाक आमदार जालो. एप्रिलान आमी शिफ्ट केल्यात मेन डिमॉलिश केलात आनी पावसान आमी काम सुरू केलां. टू आवर बॅड लक बिचोले म्हणटा ती ही बस स्टँड बी आसा आमचे मामले सगळी लो लायिंग एरिया. थंय 6 म्हयने काय कामच करूंक गावना. उदकाचेच सगळे हे सारकी फ्लडेड एरिया सारकी लो लायिंग एरिया. सो तूं त्यो अंडरग्रावंड बी करपाचे विशयच सोड. सो तातूंत डिले जाले. मागीर ते कॉन्ट्रॅक्टराचो विशय मागीर कॉन्ट्रॅक्टर बी जर काडपाक गेलो जाल्यार परत 6 म्हयने जाता. काम स्लो जालां हांव 100% एग्री जाता. म्हाका दिसता तुवें आयकलां आसतलें म्हाका दिसता एसेंब्लीन कितले फावटीच तरी हांव हो विशय मांडलेलो आसा इन द हे फ्रेंड आसाय बी कितले फावटी क्वेश्चनय घातले आसता ते. आतां पळय मिस्टेक कशी आसता न्ही हांगा जर कोणाक काम दिलें आनी तो जर काम करना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर आनी कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक जाल्यार सरकार आमी घेतात आमी शोकाज नोटीस काडटा आमी टर्मिनेट केलो. पूण परत जर कॉन्ट्रॅक्टर घालतले फाल्यां अरे दुसरो येवन हाडून दिवंक शकना. आनी कशें आसता नवें काम घेवपाक बरें ही जुने अर्दवर काम केल्लीं ते एसेस करून ताचो परत एस्टिमेट परत टेंडर कर परत घे हे ताका तसो खूब टायमींग आसा तुका कळ्ळें न्ही.
तुका आय कॅन टेल यू ह्या बस स्टँडा खातीर म्हाका दिसता हांव GSITCन कितले मिटींगे घेवन झगडलेलो आसा, कॉन्ट्रॅक्टराक हाडलेलो, कितलेशेच फावटी मुख्यमंत्र्या फावटी, हे कोणीय सांगतलो म्हणजे इट इज देर ऑन द पेपर. कित्याक म्हाकाय जाय तो बस स्टँड, कित्याक बस स्टँड कित्याक जाय हांव म्हणटा, तर तो एक साध्या सामान्य मनीस, तुजो आनी म्हजो न्ही, तूं आनी हांव दोगूय जाण मोटारान वतले, थंय सामान्य मनीसच जाता न्ही बस स्टँड. आनी सामान्य मनशाक मूलभूत सुविधा दवरप हें आमच्या सरकाराचें काम आसा आनी वी आर डुईंग इट. कळ्ळें न्ही तुका. टॅक्निकल गोश्टी म्हाका दिसता सगळीच कडेन अशें कितकेशा प्रोजेक्टांनी टॅक्निकल गोश्टी आसा. मागीर आनी एक टॅक्निकल गोश्ट आसली, जे ट्रान्सपोर्ट ऑफिस आसा ते दवरलेले सेकंड फ्लोरार आनी फर्स्ट फ्लोरार KTCन आपणाक आपल्या स्टाफाक दवरलेले ऑफिसां. आतां लोकांचे ट्रान्सपोर्ट office वयर ऑफिस दवरलेले. म्हणजे ताका तुमी 2 मजली माळयेचेर चढा. ना जायना न्ही. सो मागीर थंय आमचे एक 4-5 म्हयने घेतले. हांव म्हटलें ना, यू हॅव टू रिवायज दॅट प्लॅन. मुख्यमंत्र्याक सांगलो पयलीं देर वर लॉट ऑफ व्हॅलिड रिझन आहा डिले जावपाक. डेफिनेटली पळयता न्ही. पळय काम स्लो जाला पूण केन्ना बंद जावंक ना. तुमी पळय एक्सेप्ट फॉर दॅट पिरियड वेन वी हॅव टू कॉन्ट्रॅक्टराचो इशू जाल्लो तेन्ना, ताचो अनफॉर्च्युनेटली कितें तरी हेल्थ इशू आसले. आतां कशें आसा, थोडे यू हॅव टू एक माणुसकी नात्यान थोडें समजूंक जाय. बट एज अ आमदार आय हॅव बीन ऑलवेज, म्हाका तो जाल्लोच जाय आशिल्लो. नाव इट इज ऑलमोस्ट 90-95% कंप्लिटेड. हे पळोवं येता. हांव 8 दीस पयलीं गेल्लो आसा थंयसर. लिफ्ट बसयल्या, चडशें कामां सगळीं जाल्लें. लास्ट क्लिनींग काम उरलेलें आसा. तुमचो टर्म सोंपचे पयलीं ओपन जातलो. 100% गोज विथआउट सेईंग. 100% जातलो. ओके, एक ट्रान्सपोर्ट ऑफिस तुम्ही थंय शिफ्ट करता म्हटले, बट तुमचे तालुक्याक मया लागता, इवन सांखळी लागता, मेजॉरिटी ऑफिस तुमची बिचोलेन येता. ती मातशी स्कॅटर्डू आहा. त्यांच्या खातीर कसो कितें प्लॅन? पळय तांच्या खातीर कितें आसा न्हू, आमचे जे मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आसा ताच्या फाटल्यान आमचे सायटीक एक ओल्ड पुलीस स्टेशन आसलें. आमचे अरावंड 10,000 जागा आसा आनी थंय आमी एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक कम ऑडिटोरियम हो प्रोजेक्ट आमी घातला. ऑडिटोरियम म्हणजे कशें आसा, आमचे बिचोले मतदारसंघान एकूय ऑडिटोरियम ना जे रवींद्र भवन टायप, पण आमी रवींद्र भवन म्हणू सांखळे आहा शकना. तुमचे. आसा तालुक्याचे कला भवन आमी नांव दिलां. सो बेजिकली आमची इतकी इश्कोलां आसा, गॅदरींग करपाक ना, नाटक करपाक ना, आनी त्या खातीर थंय आमी हो प्रोजेक्ट घेतला. आनी ह्या प्रोजेक्टाक आमी आमचो गोंयचोच एक्चुली कन्सल्टंट, बट हू इज एक्सपर्ट इन टू इट. आनी आतां कशें आसा, असलो प्रोजेक्ट घेतलेलो कन्सल्टंट अपॉयंट करपाक लागता 6 म्हयने. मागीर प्लॅनिंग, डिझायनींग, एप्रुवल, बजेट हे सगळे विशय आसता. आमकां खूब दिसता की फाल्यां 500 कोटीचो प्रोजेक्ट जाय, पण तुमी जाणा जितलो व्हडलो प्रोजेक्ट ताका आज 12, 13, 15 वर्सां सुद्दां लागतात. प्रोजेक्ट असो जाय की वन गो तो जावपाक जाय, आनी तो नीड आसा न्ही. आज जो प्रोजेक्ट जाय तो फाल्यां 10-15 वर्सांनी दिवन फायदो काय ना. 15 वर्सांनी थिंग्स मायट चेंज इन अ डिफरंट वे. सो थंय आमी ऑफिसीस आनी ऑडिटोरियम आमी घातलेले आसा. काम बऱ्या पैकी अरावंड 30 ते 35% जाल्लेलें आसा. RCC काम, इट वील टेक टायम तुका, कळ्ळें तुका. आनी विथीन बजेट. आनी जी आमची जुनी जी डेप्युटी कलेक्टर आनी हें आसा मामलेदार बिल्डींग, जुनी म्हणजे ती शार्प जुनी ना, आमी ती टेस्ट केला आनी अकॉर्डिंग टू म्हणजे इंजिनियर्स त्याची स्टॅबिलिटी बरी आसा. सो त्यामुळे ताका फुडले 30 वर्सां ते म्हणटा कांयच भंय ना. इट जस्ट रिक्वायर हे वॉट यू कॉल मायनर रिपेर्स म्हणजे पेंटींग, टायलिंग एंड ऑल अपग्रेडेशन म्हणटात ते. सो ही सगळी ऑफिसां थंय येतली. आमी सकयल पार्किंग केला, अरावंड 120 कार्स पार्किंग, म्हणजे एक फ्लोर आमी फक्त पार्किंग केला. बिचोलेन आमी अंडरग्रावंड पार्किंग करूंकच शकना, कित्याक हे जागेक तेकोनूच व्हडलो व्हाळ आसा, फ्लड प्रोन एरिया. म्हाका खबर आसा एक 3 वर्सां पयलीं जेन्ना इतलो पावस पडलो तेन्ना इतलें उदक व्हांवून आयलें की ह्या व्हाळांतलें उदक शांतादुर्गा सर्कल पार मार्केट पर्यंत गेलें. सो ते सकयल बी अंडरग्रावंड वचपाचो तूं विचारच काड, कळ्ळें न्ही. आनी तशें जर तुमकां खबर आसता अंडरग्रावंड पार्किंग डजन वर्क, व्हडलेशें वर्क जायना थंय, म्हणजे मिसयूजूच चड जातात ते अंडरग्रावंड. सो आमी ते, आनी सेकंड यू नीड टू सी अ कॉस्ट ऑल्सो न्हू, सगळे सरकाराक पळोवचें पडटा न्ही. आनी पळय खंय कितें पार्किंग करप, कशी बिल्डींग करप, दीस इज हे आमदाराचें नासता. आमदार कितें दिता, म्हाका अशें जाय, म्हाका ऑडिटोरियम जाय, नाल्यार हो ऑडिटोरियम असो सुसज्ज जाय, नाल्यार अशें ऑफिस जाय. ही सजेशन, हे जे टॅक्निकल जे पार्ट आसता तो एक्सपर्टच दिवंक शकता न्ही. फाल्यां बिल्डिंगेची रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घेतलो, आमदार घेवचो ना. हील बी सायनिंग. म्हणजे बिचोलीन सेंटर सारखे सेंटराक जे अट्रॅक्शन आहा ते मैदान, खुबशे गेमी आमी थंय गेले खेळपाक. बरोबर. तेजो डेव्हलपमेंट जात नासतना आनी तुमच्या टायमान तो आमकां दिसलो ना. बरोबर. ह्या मैदानाचो डेव्हलपमेंट करपाक एक्चुली अगेन असेंब्लीन इश्यू केलो, मिनिस्टरय फॉर आसा, फंड्सूय दवरलेलो. पूण हे जे मैदान आसा हे आमच्या सरकाराचें न्ही, पोजेशन आसा हे म्युन्सिपाल्टी कडेन.
ताचेर ऑलरेडी 2 केसीस आसात, 3 केसीस आसात. एक केस आसा म्युनिसिपालिटी एंड कम्युनिदाद आणि एक केस आसा म्युनिसिपालिटी कम्युनिदाद आनी फायनान्स डिपार्टमेंट. सो त्यामुळे आमी कम्युनिटी कितले फावटी उलयले, आमी तांकां तें सांगलें की आमी ते डेवलप करुया. फाल्यां कम्युनिदादचें जाल्यार कम्युनिदादी व्हर म्हणी, म्युनिसिपालिटी जाल्यार म्युनिसिपालिटीक व्हरोनी. पण तांचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा. म्हणजे म्हाका दिसता 2-4 मिटींग जाले, एक 10 दीस पयलीं सुद्दां मिटींग जाली. तेंचे थोडे डिमांड आसले. हांव म्हणलें तुमचे आमी हे एग्री करता, पूण फाल्यां हांव एग्री केलें म्हणून जायना न्ही. वी हॅव टू रायट दीस डिमांड एंड टू सेंड टू डिपार्टमेंट न्ही. डिपार्टमेंट हॅज टू एग्री, रेवन्यू हॅज टू एग्री. सगळे एके पेजीर येवपाक जाय. एक्झॅक्टली, सगळे एके पेजीर येवपाक जाय. आमी तर तांकां कम्युनिदादीक ऑफर अशी दिल्ली की आमी डेवलप करता, वचोन आमचे 5 कोटी, फाल्यां तुमचे जाल्यार घेवन चला तुमी म्हणून सांगलें तुका. आनी हे पळय, ही केस चलता लास्ट 25-30 वर्सां. तुमकां दिसता ती बेगीन सॉल्व जातली. खंयची एग्रीड पार्टी आसा वील गो टू द हायर कोर्ट न्ही तुका, पण तो तरी डेवलप जावन न्ही तुका. सो आमचे उलोवणे चालू आसा आनी वी आर फॉर इट. म्हणून फंड सुद्दां आमी अलॉट करून दवरलेलो आसा. आमकांय करपाक जाय ते. म्हाकाय वायट दिसता, रायट एट द सेंटर स्टेज आसता ते तुका कळ्ळें न्ही. आनी एक 4.5 वर्सां आमदार आहा तुमी इलेक्शनाक गेले तेन्ना एक मॅनिफेस्टो लोकां मुखार दवरलो. बरोबर. तो बीजेपी वांगडा रावन कितलो % कंप्लीट करपाक पावले तुमी? पळय, अरावंड 70% कंप्लीट करपाक जालो. आमचें एकूच कितें आसलें, आय हॅड प्रॉमीस दॅट आय वील बी स्टार्टींग अ पॅरामॅडिकल कॉलेज. पण मागीर कितें जालें, सांखळे जी साई मेडिकल कॉलेज आसा तातूंत हांव वायस चेअरमॅन 2015 पासून आसा. तेन्ना आतांचे आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री तेन्ना ते चेअरमॅन आसले, आतां दुसरो आसा चेअरमॅन. आनी तशी ती सुरू केल्ली. आनी एक जर पॅरामेडिकल कॉलेज सुरू करता ताका खंयचें तरी एक हॉस्पिटल जाता. सो म्हणजे विजन हॉस्पिटल इज तांकां हे दिता, ट्रेनींग दिता. यू कॅनॉट स्टार्ट 1 मोर पॅरामेडिकल कॉलेज. ओके. एका हॉस्पिटलान एकूच पॅरामेडिकल कॉलेज सुरू करूं येता, अशे रुल्स आसा कावन्सिलाचे. सो त्यामुळे आमी दुसरी सुरू करता. सो मुख्यमंत्री म्हणपाक लागलो, तुजे जे कितें आसात, म्हणजे तुज्या मतदारसंघातले कोणी टिचर्स एंड ऑल थ्रू मॅनेजमेंट कोटा एंड ऑल एडमिशन, दॅट आय वील हेल्प यू आउट. कळ्ळें न्ही. सो त्या खातीर आमी लांबगांव एक गव्हर्मेंट शाळा आसली ती आमी घेतला आनी थंय आमी आतां स्कील अकाडमी सुरू करता. म्हणजे जे भुरगे आमचे 10वी जाल्या 12वी जाल्या आनी जांकां जॉब मेळना. आज तुमकां खबर आसा, तूं ग्रॅज्युएट जाता पण तुका तें मेळना. बट इफ यू हॅव अ स्कील, सपोज फूड टॅक्नॉलॉजी कोर्स केला तुवें, ऑफिस असिस्टंस कोर्स केला, जाय. आज एक बरो रिसेप्शनिस्ट जाय. पण प्रॉब्लेम कितें जाता, आमचे ग्रॅज्युएट भुरगीं थंय गेली, ते भुरगे खूश नासता कित्याक दे आर नॉट वेल पेड बिकॉज शी डजंट हॅव दॅट क्वॉलिटीज. प्लस एट द सेम टायम द बॉस इज ऑल्सो नॉट हॅप्पी कित्याक ताका जाय तशें तें शी डजंट बी. सो असले जर कोर्स केले जाल्यार आमच्या गोंयांत खबर आसा टुरिजम इंडस्ट्रीज वील बी ऑलवेज दॅर. सो असलेच कोर्स आमी आतां सुरू करपाक ऑलरेडी प्रोसिजर सुरू केला. सरकारान आमकां ती शाळा दिल्या, आमी रिनोवेट केला, सरकाराचें परमिशनाय घेतला. वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग एडमिशन. सो तो एक हांव इशू हाच्या नर्सिंगा वयल्यान स्कील अकाडमीचेर हाडला. ओके. 30% मदीं 30% 70% कंप्लीट केले म्हणटा तुमी. 30% अशें कितें उरता जें तुमकां दिसता कंप्लीट जावपाक जाय आसलें पण करूंक एक पावना? आशिल्लें न्ही, बिचोले शहरान स्पोर्ट्स ग्रावंड जावपाक जाय. बिचोले मतदारसंघात सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम तरी एक की सरकाराची म्हणून जागाच ना. हां. तुमकां कळ्ळें न्ही. म्हणजे एक सादी स्मशान भुमी घालपाक जागा ना. आतां हांव अडवळपाली स्मशान भुमी घातल्या, त्या फुडें भाटकारान म्हाका जागा दिला म्हणून जाल्या. एक हांव लाठंबारसेन नवी घातल्या, पण ती WRDची जागा घेतला हांवें तुका. जर आयज सरकाराची जागा आसली जाल्यार बिचोले सिटीन एक बरो ग्रावंड जावपाक जाय. गांवांनी आसा, अडवळपाली हांवें बरो ग्रावंड घातला. खरपाल एका गांवांत लाठंबारसेन तेंच्यांनी आपली 10,000 जागा सरकाराक गिफ्ट दिला ग्रावंडा खातीर. ती आमी खेळूं ना. पण बिचोले शहरान एक बरो ग्रावंड जाता तेचेर हांव ठाम आसा. म्हाका दिसता हांव कितले फावटी मुख्यमंत्र्याक सांगला, लास्ट इयर बर्थडे मुख्यमंत्र्याक सांगला म्हाका गिफ्ट जाय जाल्यार ती फक्त एक जागाच दी म्हणून सांगल्या. आमी वी आर इन म्हणजे जी मास्टर प्लॅनर जागा आसा तेजी पार्टी आसा तेंच्या आमी उलोवणी चालू आसा. पण तुमकां खबर आसा न्ही, थोड्यांचें कशें आसता, आपूण जागा दिता पण आपले ते 1 टायम सेटल म्हणून. सरकाराचें जाणा मातसो लेट लागता, रेटूय आमकां वी हॅव टू फॉलो ऑल दोज लिमिट्स तुका आसता. सो एक स्पोर्ट्स ग्रावंड तुका बरो जावपाक जाय. ओपन स्पेसीस आसात ते खुबशे डेवलप केला. फुटसाल ग्रावंड घातला, नानी पार्क एकी कडेन घालता आनी एक ओपन वॉकिंग ट्रॅक रोटरी गार्डन म्हणून घातला. हे जे जागा आसा ते डेवलप. हांव तुमकां एक सांगू, लास्ट 4.5 वर्सां प्रामाणीकपणे सिन्सियरली मनापासून बिचोलेच्या विकासाचेर एकदम दोळ्यान तेल घालून काम एकूच करता ध्यास. पळयता. एकूच ध्यास आनी कांयच ना. माय मायंड इज टोटली फ्री.
म्हणजे अशें कांय ना की बाबा हे करून प्रॅक्टीस करूं जाय, हॉस्पिटल चलोवं जाय की आनी घरा कितें कितें पळोवपाक जाय, कांयच ना. कित्याक कशें आसा, म्हजें एकूच बरें जाल्लें, जेन्ना हांव राजकारणांत आयिल्लो तेन्ना ऑलमोस्ट हांव म्हणजे सेटल कोण बट बाकीच्या गोश्टीन हांव सेटल्ड आशिल्लो. हांव असो की ना बाबा 30 वर्साचेरच राजकारण तुमचो राजकारण बिझनेस न्हू. नेवर. रायटली यू सेड. पण तुम्ही अशें दिसताना तुमकां की तुमी मातशी दोतोरकी खंय तरी कॉम्प्रोमायज केली, कारण खुबशे लोक अशें तुमचे कडेन येता आनी तुमी जर आयज राजकारणा खातीर टायम दिवंक पावना जाल्यार तुमी मातसो अन्याय करता असो दिसन तेंचेर. पळय कशें आसा न्ही, तूं यू सेड रायटली, पण दोतोरकी खातीर दोळ्या खातीर पेशंट येता ते इतले स्पेसिफीक लोक येता. पण हांगा कशें आसता, यू कॅन मेजर इश्यूज यू कॅन गिव. फाल्यां स्टेटीचे इश्यू घेवं जाता, केदो व्हडल्या मतदारसंघाचे, म्हणजे खूब इश्यूज कॅन बी सॉल्व. इनफॅक्ट दोतोरके नासलेल्यार परसे म्हाकाय चड बेनिफीट आशिल्लो, कित्याक बरी प्रॅक्टीस आसली. म्हणून हांव पळयात प्रॅक्टीस हांव ओपीडी कमी केला, पण ऑपरेशनाक आजून हांव वता. सकाळी कितलोय लेट जालो, सकाळी 8 ऑपरेशन थिएटरान आसता. एक 3 वरां हांव डेली ऑपरेशन करता. डेली मंडे टू फ्रायडे डेली ऑपरेशन. कितली ऑपरेशन पर डे अशी? म्हणजे ऑफ सिजनान 10 ते 15, केन्ना केन्ना 15 ते 20 करता, पण मिनिमम 10 पर डे आसता, रोज आसता ऑपरेशनाक. आनी मागीर तें जालें की मागीर एकदां ऑपरेशना जालो काय मागीर बिचोले आसता, पणजे आसता तुका मागीर. ओके, तुमचे कडेन सरकारान एक जबाबदारी दिली आनी इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाची. म्हाका दिसना हितूंतल्यान तुमच्या मतदारसंघाक तुमी कितें बेनिफीट करूंक पावतले अशें, खंयचो मंत्री आपल्या डिपार्टमेंटाच्यो खुबश्यो गजाली आपल्या मतदारसंघान व्हरता, पण तुमच्या कॉर्पोरेशनांतल्यान म्हाका दिसना कितें बिचोलेक फायदो जाला आसा. पळय आमचें कॉर्पोरेशन अशें आसा, एक म्हणटा तें म्हज्या कॉर्पोरेशनान लास्ट 33 वर्सां सरकारा कडल्यान एकूय ग्रांट घेवन चलयना. वी सर्वायव ऑन इंडिपेंडंट. Okay. सो Revenue बजेट generate अशें कांय ना, रेवन्यू जनरेट करता. आनी आमचे कॉर्पोरेशनाचे आमचें कशें आसा, देर आर फ्रेमवर्क, आमचे लिमिटेशन्स आसता. आमचें कॉर्पोरेशन युजली कितें करता, चडशे एज्युकेशनाचे प्रोजेक्ट लायक कोडिंग रोबोटीक म्हणात, किंवा जे हे सगळे जे वेबसायट म्हणात, किंवा खंयच्या हाका डिपार्टमेंटाक कंप्युटर सप्लाय करपाचे हार्डवर्कींग हे. सो हे जे सगळे जे IT जे प्रोजेक्ट करता, हे काय हांव बिचोलेन करूं शकना न्ही. पण तातल्या ताच आमी जे हे फायबर हे आसा नेटवर्क, तो आमच्या बिचोलेन, सांखळेन आनी आमी परवरी घेतलेलो आसा. बट दॅट इज ऑल्सो थ्रू IT डिपार्टमेंट ते घेतलेले आसा. हरघर फायबर जी हे आसा ती. सो ते आमी काम हे केल्लें आसा, पण ते डिपार्टमेंटांतल्यान केल्लें आसा. आनी फक्त हांव सिटीन म्हाका दिसता बिचोले सिटीन डायरेक्ट म्हणून ना, फक्त हांव एक सुरू केलां, ते कंप्युटर सेंटर सुरू केलां. आनी ते सेंटर आमी आमच्या जे मायनींग बेल्ट भुरगे आसा तांकां ते फ्री कंप्युटर कोर्सीस. आनी हाचे जे फ्री म्हणजे कितें, ताचे जो पेमेंट आसा तो आमकां ही दिता, मिनरल फावंडेशन दिता. आनी SC STंक फ्री, बाकीच्यांक दे हॅव टू पे. सो एक कंप्युटर आमी सेंटर सुरू केला मुळगांव, आनी इट इज फ्री फॉर ऑल द मायनींग बेल्ट स्टुडंट केल्ले आसा आमी तुमकां. ओके, तुमी बिचोलेचो जर इलेक्शनाचो रिजल्ट्स आमी फाटले पयले न्हू, 2007 सुद्दां आमी पयले जाल्यार बिचोलकार सेकंड चान्स दिना. पयलीं दिल्ले तेंच्यांनी, पण सेकंड चान्स दिना. 2007 जर पाटणेकार आसलो, ताका दुसरो टर्म आसलो मदीं, तेजे उपरांत नरेश येयलो, मागीर परत पाटणेकार, मागीर तुमी येयले, ते स्विच करीत रावता. आनी दुसरी एक गजाल आमी पयला गोंयच्या राजकारणांत की इंडिपेंडंट म्हणून सेकंड टर्माक वयता म्हणजे ताका 99% ताका यश येना. चडशे पावटी पडलेले आहा. एक आमी परवरीचो रोहन खंवटे पळयलो, आमी सेकंड टायम कोण इंडिपेंडंट. सो तुमचो 2027 खातीर कसो कितें प्लॅन आसतलो? पळय तुमी जर इफ यू नोटीस, लास्ट 4.5 वर्सां आमदार आसा. लास्ट 4 वर्सां म्हणजे जेन्ना म्हजो धाकटो भाव भारतीय जनता पार्टीन गेलो, आनी तेन्नाच्यान जर तुमी पळयशात जें काम, म्हाका दिसता आमच्या मंडळ अध्यक्षाक सुद्दां डॉ. कस्तू पाटील विचारशीत, आनी आमचे सगळे मंडळ आनी आमी लास्ट 4 वर्सां BJPचे कंटिन्युअस काम करता. तुमी हेजो हें जाणात की लास्ट 4.5 वर्सां पार्टीचेर किंवा मंत्र्याचेर अशें केन्नाच म्हजे एलिगेशन्स नाल्यार हें ना. म्हणजे हेचो अर्थ कितें, आय गॉट एकदम हें जाला. सो डेफिनेटली सारकें जलप जाला. एक्झॅक्टली. आनी तुमकां हांव पयलें स्टेटमेंट म्हटलें, लास्ट टायम म्हाका सगळे जाण टिकेट दिताले. हांव म्हजे प्रिंसिपल टिकेटी खातीर कॉम्प्रोमायज करचो ना. इट वील बी पण तुमकां एक डिसायड करचें पडटलें फुडलें इलेक्शन म्हटल्यार, जाल्यार तुमचो ऑप्शन्स कितें आसतलो? BJP ओनली, गोज विथआउट सेईंग न्ही. आनी ते तुमी कळयला पार्टीक? डेफिनेटली. हाच्या पयलीं 2 वर्सां 2.5 वर्सां कार्यक्रम सगळे करता, मन की बात धरून सगळे तुमचे सगळे कार्यक्रम करता पार्टीचे सगळे. BJP अशें वावुरता सध्या तुमी?
पळय हांव सांगच्या पेक्षा लोकूच सांगतले न्ही. BJP अशेंच आसता, महिला मोर्चा आसूं, युवा मोर्चा आसूं, सगळे करता. आमचे मंडळ आनी आमी बसून सगळे ऑर्गनायज करता. म्हणजे एकदम फोर फ्रंटाचेर करता. हे पार्टीकूय खबर आसा. गोंयांतूय गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्री आमचो पार्टी अध्यक्ष दामू नायकाकूय खबर आसा. आमकां प्रभारी आसा आमचे खासदार सदानंद शेट तानावडे. तांची मंथली आमची मंडळाची मिटींग जाता बी. हे सगळे मिटींग बी कंटिन्युअस जातात सगळे तुका प्रोसिजर. सो हांव कळयल्लें आसा. इट इज अप टू पार्टी एंड आय वील गो ऑन द BJP पार्टी. ह्या तुमच्या बर्थडे वेळार तरी तितूंतल्यान कितें कन्फर्मेशन येता जाल्यार पळया तुमी येयले हांगसर बिचोलची तुमच्या कामा बद्दल म्हायती दिली म्हणून देव बरें करूं.